नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. बांगलादेशातल्या राजकीय अस्थिरतेच्या फाटभुंयेर विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी संसदेंत केली भारताची भूमिका स्पश्ट. बांगलादेशांत आशिल्ल्या भारतीय विद्यार्थ्यांक सुखरूप परत देशांत हाडपाची प्रक्रिया आसा सुरू. बांगलादेशाचे राष्ट्रपती मोहम्मद शहबुद्दीन हांणी संसद केली बरखास्त. अंतरीम सरकाराची स्थापणूक. मुखेल सल्लागार पदाचेर मोहम्मद युनुस हांची नियुक्ती. राज्यातल्या पोरण्या नादुरुस्त इमारतीची 600 कोटी रुपया करून जातली दुरुस्ती आनी जतनाय. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली माहिती. वाळवंटी न्हंयेतलो गाळ काडपाचें काम जानेवारी-फेब्रुवारी सावन करतले सुरू. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांची विधानसभेत जाप. आनी पॅरिस ऑलिंपिक खेळा सर्तींत जॅव्हलिन थ्रो सर्तींत नीरज चोपडा पावले निमण्या फेरयेंत. कुस्तीपटू विनेश फोगट हिने कुस्ती गटांत युक्रेनच्या खेळगड्याक हारोवन उपांत्य फेरयेंत केला प्रवेश. आनी आतां खबरो विस्तारान. आज बांगलादेशाच्या राजकीय अस्थिरतेच्या फाटभुंयेर भारताचे विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी राज्यसभेत भारताची भूमिका स्पश्ट केली. ह्या वेळार उलयतना काल भारतान आयिल्ल्यो बांगलादेशाची आदली प्रधानमंत्री शेख हसीना ह्यो फक्त तात्पुरत्यो देशांत आलाशिरो घेता अशें तांणी स्पश्ट केलें. तशेंच बांगलादेशांत रावपी भारतीयांच्या संपर्कांत मंत्रालय आसा आनी हे आदींच खुबश्या विद्यार्थ्यांक भारतांत परते घेवन आयल्यात अशी माहिती तांणी राज्यसभेत दिली. About 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. बांगलादेशाच्या राजकीय परिस्थितीच्या फाटभुंयेर आज भारतीय संसदेत एक सर्वपक्षीय बसका आपयल्ली. ह्या वेळार विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी बसकेंत बांगलादेशाच्या वर्तमान परिस्थितीचो नियाळ दिलो. हे बसकेंत विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांचे सयत साबार पक्ष नेते वांटेकार जाल्ले. ह्या बसकेंत साबार पक्षांनी ह्या मुद्द्याचेर सरकाराक समर्थन जाहीर केलें. मजगतीं बांगलादेशांत पेटिल्ल्या उज्याचो धगान भारत प्रभावित जावचो न्हय ह्या हेतान भारत बांगलादेश सीमेचेर कडक बंदोबस्त कार्यरत केला. तशेंच भारतीयांनी बांगलादेशांत वचचें न्हय अशा मार्गदर्शक सूचना भारताच्या विदेश वेव्हार मंत्रालयान जारी केल्या. बांगलादेशांत रावपी भारतीयांक सतर्क रावपाचे निर्देश दितना गरजेशिवाय भायर वचचें टाळचें तशेंच गरज पडल्यार भारतीय उच्चायुक्ताच्या संपर्कांत येवचें अशें मंत्रालयान कळीत केलां. बांगलादेशांत उप्रासिल्ल्या राजकीय अस्थिरतेच्या फाटभुंयेर जावपी हिंसक प्रदर्शनाविशीं प्रतिक्रिया उक्तायतना संयुक्त राष्ट्रांनी शांततायेचें आवाहन केलां. तशेंच बांगलादेशांत अंतरीम सरकार स्थापन जाले उपरांत साबार निर्णय लोकशायेच्या तत्वाप्रमाण घेवचो असो उलो अमेरिकेन मारला. हिंसाचाराच्यो घडणुको बेगोबेग थांबोवचे खातीर फावो ती पावलां उखलची अशें अमेरिकेचे विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे मॅथ्यू मिलर हांणी पत्रकारांकडेन उलयतना सांगलें. बांगलादेशांत राष्ट्रपती मोहम्मद शहबुद्दीन हांणी देशांतल्या साबार राजकीय फुडाऱ्यांची बसका आपोवन अंतरीम सरकार घडोवपाचेर भर दिलो. तशेंच हे बसकेंत हिंसक घडणुको टाळपा खातीर कडक कारवाय करपा सयत अटक केल्ल्या आंदोलन करप्यांक सोडोवपाचो निर्णय घेतलो. हातूंत आदल्यो प्रधानमंत्री खालेदा जिया हांची सुटका करपाचो निर्णय ह्या बसकेंत जालो. मजगतीं विद्यार्थी आंदोलनकर्त्यांनी नोबेल पुरस्कार जैतिवंत मोहम्मद युनुस हांकां बांगलादेशाच्या अंतरीम सरकाराचे मुखेल सल्लागार म्हणून नेमणूक करपाची मागणी केल्या. तशेंच डॉ युनुस हांणी ही जबाबदारी घेवपाक मान्यताय दिल्या अशें विद्यार्थी आंदोलनाच्या मुखेल्यान म्हळां. आज जाल्ल्या घडामोडींत बांगलादेशाच्या राष्ट्रपतीन संसद बरखास्त करून अंतरीम सरकार बेगोबेग घडोवपा विशीं समर्थन जाहीर केलां.
विदेश मंत्रालय आणि CII हांच्या जोड पालवान नवी दिल्लीत पहिले बिमस्टेक बिझनेस संमेलन आयोजित जाता। या संमेलनाचे उक्तावण विदेश मंत्री S जयशंकर हांच्या हस्तुकी जातले। ते भायर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल ह्या संमेलनात वांटेकार जातले। या संमेलनात मुखेलपणान बहुक्षेत्रीय तंत्रगिन्यान आणि आर्थिक सहकार्याचेर वेगवेगळ्या देशाचे प्रतिनिधी मंथन करतले। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। जब कोई नहीं था तब सिर्फ हम थे। आपको रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचाने का गवाह बनते रहे हैं हम। खेल के मैदानों से कितने ही नायकों को बेजार होते देखा। तो कर्नम मलेश्वरी का सिडनी में नारी शक्ति का उद्घोष, शूटिंग में राज्यवर्धन राठौर का पहली बार पदक पर निशाना साधने से लेकर अभिनव बिंद्रा के स्वर्णिम निशाने तक, लक्ष्य से भटका नहीं DD स्पोर्ट्स। हम ही थे गवाह जब भारत के बॉक्सर्स विपक्षी के जबड़े से पदक छीनते दिखे। तो चीनी दीवार को ध्वस्त कर साइना नेहवाल की ऊंची उड़ान भरती शटल, PV सिंधु ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए लहराए भारतीय परचम। तो खूब लड़ी मर्दानी जैसी साक्षी ने रियो में कुश्ती के मैट से पदक निकाल इतिहास रचा। इतिहास को बनते बिगड़ते खूब देखा हमने। आज भी जब होती है खेलों की बात, DD स्पोर्ट्स है आपके साथ। विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरी। राज्यांत पुर्तुगीज काळापासून बांदिल्ल्यो इमारती सरकाराच्या ताब्यांत आसात। तातूंतल्यो कांय इमारती नादुरुस्त जाल्ल्यान सुमार 600 कोटी रुपया खर्च करून सरकार ह्या इमारतींची दुरुस्ती आनी जतनाय करतले, अशी गवाय मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आज विधानसभेत दिली। प्रश्नवळांत वेन्झी विएगस हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुखेलमंत्री जाप दिताले। असुरक्षीत अवस्थेंत आशिल्ल्यो 110 इमारती उडोवन दुसऱ्यो बांदतले, अशी माहिती लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या जापेत दिली। 30/8/2024 पर्यंत डेडिकेटेड टीम फॉर अंडरटेकिंग द टाइम बाउंड वर्क हे जे आहा पळय न्ही, हे काम आमी ऑलरेडी करपाक घेतलेले। ती मेंटेनन्स तेजो रिपेर दवरचो म्हणून घेतला आमी। 31 ऑक्टोबर पर्यंत एम्पॅनलमेंट ऑफ द PWD कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द वेरियस अर्जंट वर्क हाज्या खातीर आमी एम्पॅनल करून घेता, म्हणजे जेणे करून बारीक सारीक खंयसर कितें शाळा बीन जर उरल्या आसत जाल्यार ती पटकन करून घेवपाक मेळटली। परफॉर्मन्स बेस्ड कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द बिल्डिंग वर्क हो 31 नोव्हेंबर पर्यंत तेजो परफॉर्मन्स ऑडिट करून त्या बेसिसाचेर काम घेवपा खातीर हे आमी तयार केल्ले आसा। म्हणून म्हाका दिसता स्पेसिफिकली तांणी जो विचारला तो प्रश्न आसा सोशल वेलफेअराच्या बिल्डिंगेचेर, ताका GADन उत्तर दिलें तें बरोबर आसा। आनी फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आत्तां आमी जे डिसिजन घेतलां, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट त्या बिल्डिंगेंतल्यान आमी शिफ्ट करता, फक्त फर्निचर करपाचो उरला म्हणून थोडोसो डिले जाला। आनी ती बिल्डिंग थंयसल्यान शिफ्ट केल्या उपरांत ती पूर्ण बिल्डिंग जी आसा पळय न्ही, हेरिटेज स्ट्रक्चर मेंटेन दवरून पूर्णता रिनोवेट करता आनी बरी म्हणजे एकदम बरें डिपार्टमेंट ती सेंट्रली लोकेटेड आसा, तर तिथे मेंटेन करपूय गरजेचें आसा आनी पूर्ण फुल्ली रिपेर करून रिफर्निश करून आमी बिल्डिंग जी आहा परत सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक दितले।
राज्यातल्या रस्तो अपघातांचे प्रमाण उणे जावचे हे खातीर सरकार जायते यत्न करता अशी जाप मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली। दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी ह्या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केल्लो ताचेर जाप दितना भौशीक बांदकाम खातें, पुलीस आनी येरादारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांची एक मॉनिटरिंग समिती अपघात उणे करपा खातीर उपाय काडटात अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। एक्सिडेंट स्टेटीत कमी जावपा खातीर हांगासर पुलीस डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट एंड ट्रॅफिक डिपार्टमेंट ही तिनूय डिपार्टमेंटां कंबायनली काम करता। फाटल्या 2 वर्सां पयलीं हाजी कंटिन्युअसली आमी पब्लीक हियरिंग सुद्दां म्हणजे लोकांनी एका सजेशन्स दिवची म्हणून एकदा पब्लीक हियरिंग तिनूय डिपार्टमेंटांनी मेळोन निलेश PWD मिनिस्टर आसतना आमी टोटली पब्लीक हियरिंगूय घेतलेली। हाजी स्पीकर सर आमी टोटल जे आसा पळय न्हू हाजी एक तुमी सांगला त्या प्रमाणे आमी कमिटी काडलेली आनी ती कमिटी काडून हाजे एक्सिडेंटल प्रो झोन हे आमी एक्सिडेंटल प्रो झोन फायनलायज केल्या आणि हेज्यो कंटिन्युअसली फक्त म्हजे कडेन आत्ता ह्या इट इज ट्राफिक जे आसा पळय म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही ही मॉनिटर करता आनी हेजे मिटिंग्स आनी बाकीचे सगळे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट पळयता। 19/6/2023 इम्प्रुवमेंट ऑफ द 33 एक्सिडेंटल प्रो झोन एंड 23 ब्लॅक स्पॉट हे तेजे आयडेंटिफाय केल्या आणि ते ऑलरेडी जे आसा पळय हेजे सर्क्युलेट केल्या PWD आणि बाकीचे सगळे हेका। स्पीकर सर 6 मे 2024 हेका आमी इम्प्रुवमेंट ऑफ द 25 एक्सिडेंटल प्रो झोन आणि 14 ब्लॅक स्पॉट इन द स्टेट ऑफ गोवा आणि ते सगळे जे आसा पळय न्ही ते इम्प्रुवमेंट केल्या। येते ते नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात वाळवंटी न्हय पात्राचे सर्वेक्षण करून न्हयतलो गाळ काडपा खातीर नियाळ घेतले आणि जानेवारी-फेब्रुवारी सावन न्हयचे डिसिल्टिंग काम सुरू करतले अशी स्पष्ट उत्तर उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी आज विधानसभेत दिले। मोयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी वाळवंटी न्हंयेत हुंवारग्रस्त परिस्थिती आयिल्ल्यान कारापूर, केरी, विठ्ठलापूर ह्या गावांतल्या लोकांक स्थलांतरीत करचे पडले ह्या घडणुकांकडेन लक्ष ओडिल्ले। ताचेर मंत्री शिरोडकर हांणी जाप दिली। पावस दुसरो पावस येता तेन्ना पावसांतल्यान मागीर ते मोठे न्हंयक येवपाचे आणि त्यामुळे आणि काही ठिकाणी अडून उरपाचे सगळे सामके व्हावून न्हंयक येत अशें ना वाळून काही ठिकाणी ते अडून उरतात न्हंयचेर बीन ज्या जाग्यार टर्न आसा थंय अडून उरतात आणि त्यामुळे आमकां सगळ्यांक जाणीव जावपा जाय तें म्हटल्यार नालाज किंवा रिवर्स इज नॉट द प्लेस फॉर डंपिंग दीस कचरास किंवा मोडिल्लीं झाडां सुकिल्लीं झाडां वगैरे वगैरे हे आमी सगळे गोंयकारांनी लक्षांत घेवपाक जाय कारण लक्षांत घेयात की हाजे मुखार सुद्दां असोच मोठ्या प्रमाणात पावस येवं शकता आणि त्यामुळे आमची सगळ्यांची सुरक्षितता जी आसा पळय सेफ्टी आसा ती लक्षांत घेवपा संबंधी आणि त्या संबंधी आमी काम करपाक जाय आणि ते म्हटल्यार नालाज एंड रिवर्स इज नॉट द डंपिंग प्लेस फॉर कचरास म्हणून हांव जें कितें आसा तें काडून थंय उडोवपाचें अशी एक संवय जाल्ली आसा। आतां वाळवंटी न्हंय संबंधी जें कितें फ्लडिंग जालें त्या संबंधी म्हाका आमच्या मानाधीक आमदाराक सांगन दिसता तें अशें नोव्हेंबर-डिसेंबरांत आय विल पुट माय टीम फॉर इन्स्पेक्शन्स फॉर सर्वे ज्या जाग्यार न्हंयची टर्न्स आसात थंय एखादी सिल्टिंग जाला जर जायत त्या संबंधी प्रोजेक्ट तयार करता आणि समवेअर इन जानेवारी-फेब्रुवारी विल टेक अप डिसिल्टिंग वर्क इफ एट ऑल इट इज रिक्वायर्ड। म्हज्या कार्यकाळा पयलीं राज्यांत 1.40 कोटी चौखण मीटर जमनीचें रुपांतरण जाल्लें तातूंत दुरुस्ती जावपाक जाय। नगर नियोजन खातें हें वादग्रस्त जालां। गोंयकाराचो विश्वासघात करपाक हांव मंत्री जावंक ना अशें स्पश्ट निवेदन नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल सांजे उसरां विधानसभेत केलें। नगर नियोजन, रानां तशेंच बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याच्या अदमासपत्रकीय मागण्यांक जाप दितना तांणी नगर नियोजन कायद्याचे कलम 39(a) खाला जावपी जमनीच्या रुपांतरणात दोंगर आनी शेतीची जतनाय जातली अशी स्पश्ट गवाय दिली। फाटल्या 3 वर्सांत राज्यांतल्यो खाजगी रानां वाठार 15 ते 20 किलोमीटर वाडला। उपगिर्याच्या आदारान रानां वाठाराचें मेजमाप जातलें। रानां वाठाराक लागिल्लो उजो पालोवपा खातीर ड्रोन यंत्रणा वापरतले अशी माहिती लेगीत मंत्री राणे हांणी आपल्या जापेत दिली। सांगला 39(a) थ्रू ह्यो सगळ्या गोष्टीचेर आमकां तोडगो काडपाक जाय ते तोडगो आमी काडुया। तेज्या नंतर जर कितें आनी करूंक जाय की आमी चर्चा करून आमी ते योग्य तरेन आमी फुडें व्हरपाचो। लोकांचे इन्व्हेस्टमेंट जे आसा गोंय राज्यान आनी इन्व्हेस्टमेंट सेंटिमेंट हांव एक हावजान सांगूंक सोदता की इन्व्हेस्टमेंट सेंटिमेंट आमी दुखोवपाक दिवचे ना। आयज आमी बील फाटीं घेतल्या, आयज आमची चर्चा जाली बील आमी फाटीं घेतल्या काय प्रॉब्लेम ना, पूण आमकां ते फुडें कशें वचूंक जाय हेजेर बी चर्चा जातली आनी हेजेर चर्चा जावन आमी एक वे आउट काडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जे कितें उल्लेख केला स्पीकर सर
आयज आमी जे कितें कट मोशनान जे कितें केलां, जे आमचे जे कवरेज जे आसा फॉरेस्टाचे ते वाडोवपाचो 2021-22-23 पर्यंत आमी वाडोवपाचो आमकां एक 15 ते 20 किलोमीटर स्क्वेअर किलोमीटर आमचे ओवरऑल कवरेज वाडलेले आसा. पूण ओवरऑल हे सगळे गोष्टी व्हेरिफिकेशन करपाक गेल्यार सॅटेलायट इमेजीन आमी करपाचो आमचो प्रयत्न. आतां बाब युरीन सांगलें की हेलिकॉप्टराची गरज आहा म्हणून, पूण आमी ड्रोन्स आनी इतर काही नवे टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमांतल्यान एक ओवरऑल मॅनेजमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न आमचो आसा आनी चालू जाल्लो आसा. रान खात्यांत 10 ते 15 वर्सां सावन दिसवड्याचेर काम करपी कामगारांक सेवेत कायम करचे, तशेंच रानजीव लोकवस्तींत येवंक जायना हे खातीर सौर उर्जे वरवीं फेन्सिंग करचे अशी मागणी आमदार देविया राणे हांणी काल विधानसभेत केली. राज्यांतल्या अंतर्गत पर्यटनाक उर्बा दिवपा खातीर घसघशे आशिल्लीं थळां आनी रानां वाठाराची उदरगत करूंक जाय, बोंडला अभयारण्याची आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर उदरगत जावंक जाय अशें तांणी सांगलें. राना खात्याच्या अदमासपत्रकीय मागण्यांचेर आमदार राणे उलयतालीं. There is a need to develop ecotourism and adventure activities in the forest areas, because Goa is not only about the beaches, and as it is, the beaches are all overpopulated, oversaturated. So if we have to promote our interland tourism, it is needed that the Western Ghats are so beautiful with the hills and forests, and which is a biodiversity hotspot for Goa, and if we have to promote our interland tourism, so we need to develop our waterfalls, our treks, our the forest areas in a sustainable manner. आमचो जो बोंडला zoo आसा, it's the only zoo in Goa, and it is approved as a it's the only, the Central Zoo Authority has called it as a small zoo, and this is the only zoo. If we want to develop it to an international standard, then we should develop it as a biological safari park, like how Banerghatta is there in Karnataka, or a safari park how is there at Gir in Gujarat. So if we want to make this zoo, Bondla Zoo, as a safari park, then we have to develop this zoo in that way, and it has the capacity because it's our only zoo in Goa. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार इफ्फी जे संकुलान भरता ते मॅकॅनिस पॅलेस ह्या इमारतीच्या देखभालीचे काम सरकार सेगीत करता अशी जाप मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज विधानसभेत दिली. आमदार वेन्झी विएगस हांणी सरकारी इमारतीच्या अवस्थे संदर्भात विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. पॅलेस इज ऑल्सो स्ट्रक्चरली स्ट्रॉंग बिल्डिंग. तिका कदाचित मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम इफ्फीच्या पयलीं दर वर्सा मायनर मेंटेनन्स जो आहा पळय न्ही, दर वर्सा मायनर मेंटेनन्स वो एवरी इफ्फीच्या पयलीं ताका केलो वता, पेंट केले वता, तेजे कर्टन रेज केले वता, टॉयलेट्स रिपेर केले वता. इट इज अ मायनर मेंटेनन्स, इट ऑलवेज टेक्स. आनी जेन्ना एखादो इंटरनॅशनल इव्हेंट आमकां जेन्ना घेवपाक जाय तेन्ना ताका अपडेट करता आमी. दाबोळी विमानतळाच्या विस्तारा खातीर सरकार आर्थीक पुरवण करता आनी हो विमानतळ फुडें सुरूच उरतलो अशी स्पश्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज विधानसभेत दिली. शुन्यवरांत उपस्थित जाल्ल्या लक्षवेधी सुचणेचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दाबोळी विमानतळ आनी मोपाच्या मनोहर विमानतळावेल्या हवाई येरादारीचो नियाळ घेतलो. The state government is aware about the proposed projected expansion plan of the Goa International Airport at Dabolim for the period of next 10 years from the financial year 24-25, wherein they proposed to acquire the approximate 8.3 acres of the land from the Indian Navy for the enhancement of the terminal building and related airside infrastructure. The Dabolim Airport has been performing to its optimum capacity and has 57% share in Goa's air traffic currently. The government of Goa has been lending its continued support to the Dabolim Airport by facilitating the development of the ancillary infrastructure such as the provision of the grade separator in the recent past and to reduce the traffic congestion in the vicinity of the new terminal building. The project consisting of the two flyovers of the NH17B, the one towards the Verna side 710 meters and the other towards the Vasco side 579 meters. The total length of the two flyovers is approximately 1289 meters at a cost of rupees 38 crores 52 lakh 16,550. The grade separators have been facilitated the smooth passenger movement towards the terminal building.
राष्ट्रीय महामार्ग 66 धारगळ 2 खांब हांगा धोकादायक वाठारांत 46 कोटी रुपया खर्च करून उड्डाणपूल बांदपाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आज विधानसभेत दिली. आमदार जीत आरोलकर हांणी ह्या विशयाचेर प्रश्न उपस्थित केल्लो. ताचेर मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली. आम्ही जेन्ना प्रपोज केल्लो प्लॅन बदललो आनी रस्तो सकयल्यान केलो आनी आतां तूं सांगता एक्सिडंट जाता म्हणून आनी म्हणजे परत रस्तो वयल्यान बांद म्हणजे प्रत्येक फावटी दुसरो आमदार येयलो किंवा दुसरो थंय सरपंच येयलो काय बदलपाचें आमी. स्पीकर सर, हे हांव एक फावटी म्हणजे हांवें आतां मुद्दामून म्हटलां की हेन्स फोर्थ नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आसूं दी, गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आमदार येतले वतले, पण आमी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करता पळय आसात वीच इज अ लॉंग रन फॉर द 50 years 100 years आनी फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल. म्हणून तर स्पीकर सर, म्हणजे जे इंजिनियर्स जे आसा पळय न्ही किंवा जो प्लॅनिंग आसा हातूंत थोडेशे म्हाका दिसता लोकप्रतिनिधींनी तेजो फुडाराचो विचार करपाची गरज आसा आनी हे विचार करूंक ना म्हणून आज भोगचें पडटा. स्पेशली एट दीस पॉयंट म्हणजे ह्या विशयाचेर सांगता आसतना आतां आमी प्रपोज केला थोडीशी कळ धरा म्हणून सांग आमी करता आतां फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल. स्पीकर सर, आमी कन्सल्टंट अपॉइंट केला आनी कन्सल्टंट अपॉइंट केल्या उपरांत तेजो आतां एडिशनल कॉस्ट कितलो जाता तोय तेका कळपाक जाय. 46 crores of rupees आमकां एडिशनल मोडचे पडटा. राज्य विधानसभेत एसटी समाजा खातीर राजकीय आरक्षण दिवपी विधेयक लोकसभेत सादर केल्ले खातीर केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांचे सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे सयत वडील भाजपा फुडाऱ्यांचे भाजपाच्या एसटी मोर्चा फाट्यान उपकार मानले. भाजपा सरकाराक लागून 2027 जावपी विधानसभा वेंचणुकेंत राजकीय आरक्षणाची मागणी पुराय जातली असो विश्वास ह्या फाट्याचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकार हांणी उक्तायला. पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेक जिल्लो पंचायत वांगडी सुरेश केपेकार, जिल्हा पंचायत वांगडी धाकू मडकयकार आनी एंथनी बार्बोस हेवूय हाजीर आशिल्ले. बिल जो आसा रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ एसटी इन असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएंसी स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024 हे सगळे भारतीय जनता पार्टीन घडोवन हाडले आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना लोकसभेचे इलेक्शन जावचे पयलीं काही लोक बोवाळ मारताले की भारतीय जनता पार्टी फक्त इलेक्शनाक लागून ह्यो सगळे बोवाळ करता म्हणून. पण आमचे जे मुख्यमंत्र्यान आमकां जे एश्युरन्स दिल्ले ते एश्युरन्स आयज आमी खंय तरी एक स्टेप फुडें आयिल्ले आसात. कारण हो आमकां एक लिगल प्रोसिजर करून वचपाक जाय. कारण हेजे पयलीं काँग्रेसीच्या सरकारान 2 फावटी ऑर्डिनन्स काडले पण दोन्ही फावटी लॅप्स जाल्ले आसा. म्हणून आमी सरकाराक रिक्वेस्ट केल्ले, मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केल्ले, भारतीय जनता पार्टी म्हणत किंवा आमचे मोर्चा म्हणत किंवा वेगवेगळे आमचे जे गोंयाक प्रतिष्ठीत जे आमचे समाजाचे प्रमुख आसा तेमी मुख्यमंत्र्याक विनंती केल्ली की हाडटा जाल्यार एक सारखे सविस्तर आनी कायद्याच्या खंयच अडचणी न येता अशें बिल हाडचे जेणे करून ताका हेजे फुडें खंयच अडचण जावची ना आनी लॅप्सीस उरची न्हू आनी ह्या समाजाचो जो पेंडींग जो विशय आसा इतली वर्सांचो तो विषय आमी सॉर्ट आउट करचो म्हणून आमी मुख्यमंत्र्याचे चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटात. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरी. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू सध्या फिजी देशाच्या भेटेर आसात. आज तांणी फिजीच्या संसदेक संबोधित केलें. ग्लोबल साउथाचो एक खंबीर आवाज म्हूण भारत हवामान आनी अर्थपुरवण आनी हवामान तंत्रगिन्यान ह्या दोनूय खातीर विकसीत देशांकडेन नेटान प्रयत्न करतले अशें प्रतिपादन राष्ट्रपती मुर्मू हांणी आपल्या उलोवपांत केलें.
फिजी आणि भारताच्या राजकीय संबंधाची 75 वर्सां पुराय करीत असताना दोनूय देशांमधले संबंध चड घटमूट जावचे हे खातीर यत्न करूंक जाय अशें तांणी सांगलें। अपने दोनों देशों के बीच मित्रता को मजबूत करने की प्रक्रिया में एक जीवंत पुल, लिविंग ब्रिज के रूप में भूमिका निभाए हैं। जहां भारतीय प्रवासियों ने लगभग हर देश में अपनी छाप छोड़ी है, वही फिजी में आपकी असाधारण यात्रा विशेष रूप से दुनिया के लिए महान प्रेरणा का स्रोत है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया भर में हमारे प्रवासी भारतीयों द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलाव को देखना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं बहुत खुश हूँ। 145 साल पहले आप आए हैं, फिर भी आपके संस्कृति, आपके भाषा, आपके परंपरा, आपका जीवन शैली को आप भूले नहीं। इसीलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। संसदेक मार्गदर्शन केले उपरांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सुवा ह्या राजधानी शारांत भारतीय समुदाया वांगडा संवाद साधलो। संवसारांत भारत लोकशायेचें प्रतीक जाला अशें सांगून येता त्या काळांत संवसारांतली तिसऱ्या सुवातीची अर्थवेवस्था जातली असो विश्वास तांणी उक्तायलो। कोविड महामारीच्या काळांत भारतान वेगवेगळ्या देशांत लस मैत्री ह्या कार्यावळी सकल वासिनां धाडिल्ल्याच्या उपक्रमाचे लेगीत राष्ट्रपतींनी उजवाड घालो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांका द कंपॅनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी ह्या फिजीच्या सर्वोच्च नागरी सन्मानान भोवमानीत केल्यात। फिजीचे राष्ट्रपती विलियम कोटनिब्रे हांणी राष्ट्रपती मुर्मू हांका हो सन्मान प्रदान केलो। 3 दिसांच्या भोंवडेर पयल्या पावण्यार राष्ट्रपती फिजीच्या 2 दिसांच्या भेटेर आसात। फिजीचे राष्ट्रपती विलियम कोटनिब्रे हांच्या वांगडा तांणी वेगवेगळ्या विशयांचेर भासाभास केली। राष्ट्रपती मुर्मू हांका शिष्टाचारा प्रमाण फिजी सरकारान मानवंदना दिवन येवकार दिलो। शेतकारांचे निमित्त घेवन भाजपा सरकाराचेर बोट दाखोवपी काँग्रेस पक्षान सत्तेर आसतना शेतकारांच्या हितान कितलेशें काम केलां हें जगजाहीर आसा अशी टिका राज्यसभेत उलयतना केंद्रीय शेतकी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी केली। भाजपा सरकारान शेती निर्यात क्लस्टर वाडोवपाच्या हेतान 18,000 कोटी गुंतवणूक केल्या अशी गवाय तांणी ह्या वेळार दिली। ते भायर डाळीच्या उत्पादनान देशाक आत्मनिर्भर करपाच्या हेतान मोदी सरकारान 6,800 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्ल्याचे तांणी स्पष्टीकरण दिले। उनको क्लेम दिया गया है इस फसल बीमा योजना के माध्यम से। एक पोर्टल बना हुआ है और किसान अगर किसी कारण उनको लाभ नहीं मिल रहा तो वो शिकायत करते हैं, तो शिकायत की प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। मुंबई शेअर बाजारात कालच्या पडझडी उपरांत आज जोरदार मुसंडी मारली। मुंबई शेअर बाजारात सकाळच्या सत्रांत निर्देशकान 963 अंकावयल्यान उडी घेत 79,722 अंकाचेर वेव्हार सुरू जाले। जाल्यार राष्ट्रीय शेअर बाजार लेगीत 237 अंकावयल्यान 24,350 अंकांनी बाजार सुरू जाला। व्यवहार फुडें वता आसतना BSE आनी निफ्टी कांय प्रमाणात घट जाली तरी आसून शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण आसा। मुंबई शेअर बाजारा सयत आंतरराष्ट्रीय बाजारांत लेगीत आज तेजी आसा। आज पॅरिस ऑलिंपिक खेळा सर्तींत साबार भारतीयांची आशा आता देशाच्या हॉकी पंगडाचेर आसा। आज उपांत्य फेरयेंत भारताचो पंगड निमण्या फेरयेंत जागो मेळोवपाच्या हेतान जर्मनीच्या पंगडा आड खेळटलो। फाटल्या ऑलिंपिक सर्तींत जर्मनीच्या पंगडाक हारोवन भारतीय पंगडान कांस्य पदक जिखिल्लें। मजगतीं फाटल्या ऑलिंपिक सत्रांत जॅव्हलिन थ्रो सर्तींत भांगरा पदक मेळयिल्ले नीरज चोपडा हांणी आज पात्रता फेरयेंत परत एकदा उल्लेखनीय खेळ करून सर्तीच्या निमण्या फेरयेंत प्रवेश केलो। पयल्याच प्रयत्नांत चोपडा हांणी 89.34 मीटर थ्रो नोंद केलो। तशेंच भारताची कुस्तीपटू विनेश फोगाट हिणें 50 केजी कुस्ती गटांत युक्रेनच्या खेळगड्याक हारोवन उपांत्य फेरयेंत प्रवेश केलो। राज्यांत आता पावसान विसव घेतला, मात अदीमदी पावसाचे दोडको पडटात। आता मेरेन राज्यांत सरासरी 129.91 इंच पावसाची नोंद जाल्या। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25.7 अंश सेल्सियस इतले नोंद जाला। आनी आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। बांगलादेशातल्या राजकीय अस्थिरतेच्या फाटभुंयेर विदेश मंत्री एस जयशंकर हांणी संसदेत केली भारताची भूमिका स्पष्ट। बांगलादेशांत आशिल्ल्या भारतीय विद्यार्थ्यांक सुखरूप परत देशांत हाडपाची प्रक्रिया आसा सुरू।
बांगलादेशाचे राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन हांणी संसद केली बरखास्त. अंतरीम सरकाराची स्थापणूक. मुखेल सल्लागार पदाचेर मोहम्मद युनुस हांची नियुक्ती. राज्यातल्या पोरण्या नादुरुस्त इमारतीची 600 कोटी रुपया खर्च करून जातली दुरुस्ती आनी जतनाय. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली माहिती. वाळवंटी न्हंयतलो गाळ काडपाचें काम जानेवारी फेब्रुवारी सावन करतले सुरू. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांची विधानसभेत जाप. आनी पॅरिस ऑलिंपिक खेळा सर्तीन जॅव्हलिन थ्रो सर्तींत नीरज चोपडा पावले निमण्या फेरयेंत. कुस्तीपटू विनेश फोगाट हिने कुस्ती गटांत युक्रेनच्या खेळगड्याक हारोवन उपांत्य फेरयेंत केलो प्रवेश. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमची फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच डीडी चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.